कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, हाचे पयलीं हांवें जायते कलाकार तुमचे नदरेक हाडून दवरल्या. बट टुडे आय हॅव विथ मी 2 यंग अचिवर्स ऑफ द कोंकणी स्टेज. अशें म्हटल्यार जाता कोंकणी पालकार. तांणी नाचोन वेगवेगळ्यो भुमिका करून तियात्रांनी जावं कांतारां म्हणून तांणी आमचो कोंकणी पालकाक ओदीक वेगळीच रूच हाडलेली आसा. वन एक्टर who is currently a student of Kala Academy Goa College of Theatre and Arts. हाचो तो स्टुडंट तशेंच नाटकांनी जावं आमच्या तियात्रांनी कांतारां तशेंच एक्टिंग करून ह्या पालकाक एक वेगळी रूच हाडलेली आसा. दुसरो कोणूच न्हय पूण आमचो बाब रॅमसन कार्दोजो. येवकार तुका आमचे कार्यावळीन अलॉंग विथ द सुपर डुपर हिट एक्ट्रेस. जाणें जायतीं कांतारां केल्या. ताच्या एक वेगळेच आवाजान ताणें तुमची काळजां मनां जिखून घेतलेलीं आसा. अ डावन टू अर्थ पर्सन, एन अमेझिंग पर्सनॅलिटी ऑन द थिएटर स्टेज, अगेन एन एक्ट्रेस एंड अ सिंगर, जॉय लिटा. येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. सांगचें म्हणल्यार दोगूय एक्टर्स, दोगांय तियात्रांनी एक्टिंग करता तशेंच कांतारां म्हणटा. बट तूं बँडानूय आसता. यू वर बँड मेंबर वन्स अपॉन अ टायम. सो तुजी जर्नी जी आसा जावं इतलीं वर्सां तियात्रांनी तुमी नाचलीं, सुरवातेक येवन आनी आतां नांव जोडून कशें दिसता? सुरवातेक गेली तेन्ना इट वॉज रियली अ टफ टायम टू गेट यूज टू द प्लेस. सो इट टूक लायक 1-2 years, 2 वर्सां तरी लागली मातशें गेट यूज टू द रिहर्सल्स एंड द प्रॅक्टिसीस. मागीर time वयता you get used to it and you feel good about it. So that place, like it's close to your heart. It's like you belong to that place, and every time, no matter wherever you are, you want to go back there. So yeah, so it's been a good journey. Okay, रॅमसन 4 वर्साचो आसलो तेन्ना तुवें कोंकणी पालकाचेर आमच्या तुजो पांव दवरलो आनी आजून मेरेन तूं कोंकणी पालकार तुजी भुमिका करता जावं कांतारां म्हणून ऑडियन्साच्या मेरेनच्या काळजान पावलेलो आसा. सो तुजी जर्नी कशी आसा जावं कशें दिसता तुका ह्या पावंड्यार तूं पावून? बिकॉज आतांची भुरगीं तियात्रांनी येवपाक भितर सोदता, बट एट सम पॉयंट ऑफ टायम ती फाटीं उरता. बट यू ऑल हॅव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड. कशें दिसता तुका? सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका खूब बरें दिसता. कित्याक हांव जाणा ह्या पालकाचेर येवप इज व्हेरी डिफिकल्ट. जायतीं भुरगीं येवपाक सोदता ह्या पालकाचेर, बट ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. पूण म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळोन हांव आयज पालकाचेर शायन जाता म्हूण म्हाका खूब उमेद भोगता. ओके, इतले बरी कांतारां म्हणटा आनी जॉय लिटा सदांच तुवें कांतारां म्हणटा तेन्ना नाचोन तो बीट आसता तुजो. सो तेच उमेदीन आयज आमकां 2 वडी म्हणून दाखयतले आमच्या ऑडियन्साक. ओके, कोंकणी. ओके, म्हजें फेवरेट कांतार म्हणपाचें हांवें. येस, अप टू यू. ओके, हें कांतार लोनाचें उजो. सो हें कांतार जाय ताणें आयकलो आसतलें. सो तें बँडांनी म्हटलां. हय. भांगार दुडू आसात रे बँकान, त्या दुडवांनी मोग दिवंक जायना म्हाका. सगलें सोडूंक कबूल आसा, पूण सोडची ना तुका. ओ मोग तुजो मोगा उजो मोग तुजो उजो. ऑलरायट. वेल सांग मेन. जेन्ना तूं कांतार म्हणटा न्हू तेन्ना इट्स अ डिफरंट फिलींग. लायक तुका तो पावर, ती बूस्ट खंयसान येता? म्हाका कांतार म्हणूंक सदांच लायक. सो पयलींसान तुका एक्ट्रेस जावपाक जाय वा सिंगर जावपाक जाय? सिंगर जावपाक जाय ऑनेस्टली. सो पयलींसान सिंगींग करपाक लायक घरा कडेन इगोर्जेन कोयरांनी. I used to love to sing, and I still love singing. So when I sing, I feel like I'm expressing myself even better. Okay, what do you feel when you're on the stage? जेन्ना तूं एक्टिंग करता, कांतार करता तेन्ना कितें फिलींग आसता तुका? म्हज्या हिसपान हांव स्टेजीर आसता तेन्ना कांतार म्हणटा. सो आय हॅव अ मेसेज. एक्टिंग करता आय हॅव अ मेसेज. इवन इफ आय एम प्लेइंग अ रोल, it's to show people something. So म्हाका कितें जाय, हांव एक्टिंग करताना people should get involved with me. Correct. So when I sing, I want them to feel what I'm feeling when I'm singing the song and actually connect the song or the act that I'm doing. So yeah. All right, Rॅमसन, over to you. Okay, जायत्या हेडांनी तुवें कांतारां केल्या
आणि जेन्ना तूं कांताराक वता जेन्ना तूं कोंकणी कांतारा जावन तो कांत भासता तेन्ना तूं ते रुचीन हांवें तुजो एक कांत आयकलोलो आनी यू गो डीप इन दॅट सॉंग आनी तूं लायक तो इनोसंट आसा जाल्यार तो इनोसंट पिक्चर तुज्या तोंडाचेर येता सो हाव डू यू ट्राय टू पोर्ट्रे ऑल दीस इज इट लायक तूं नाटकां बस सगळें यूज जालोलो आहा तेका लागून तुका सगळें येता तें ना सांगपाचें म्हणजे म्हाका सिंगींग आदींच सान लायक जेन्ना हांव तुवें सांगलां ते परीन जेन्ना 4 वर्सांचो आहलो तेन्ना हांवें पयलेंच कांतार स्कॉलान म्हटलेलें जेन्ना हांव वॉज इन लो KG म्हाका एक टिचरीन म्हाका कांतार म्हणून चान्स दिल्लो सिंगींग कॉम्पिटिशनाक आनी तें हांवें कांतार इतलें बरें म्हटलें तें सगल्यांक लायक जालें आनी त्या वर्सा म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो फ्रॉम लो KG टू 10 पासून म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळत रावलो स्ट्रीक मॉडर्न आसतना स्ट्रीक मॉडर्न आसतना सो म्हाका एक वेगळीच उमेद येयली म्हणल्यार तिणें म्हाका सॉंग म्हणपाक चान्स दिलो म्हण म्हाका कळलें म्हाज्या आंगान सिंगाचो गूण आहा म्हूण मागीर हांवें थिंगासान जागरांनी म्हणपाक स्टार्ट केली म्युजिकल शोज आनी फ्रॉम म्युजिकल शोज मागीर टू तियात्र सो म्हाका सिंगाची पयलींसान आवड स्टार्टेड अ करियर सिंगींग करून या जाल्यार आयज आमकां 4 वर्डी खंयचे म्हणून दाखयतलो तुवें सांगला हें कांतार तुवें म्हाजें कांत आयकलां म्हूण हेळांनी सो ह्या वर्सा इंडियन ते अंबाजे हेळान हांव एक कांत म्हणटालो म्हाका ब्लड कॅन्सर आसता आनी तो एक सॅड कांत सो तोच आयज कांत हांव म्हणून दाखयता रोचनारा तूंच म्हज्या दाराक पाव पेकोई दुखाची माव दोनया तूं म्हाका सांबाळ दुयेंस आसा म्हूण काळजाक ह्या पडल्या जाव कोणेंच तुजो काडूंक जायना ताव त्याच पासोत काळजान येवन राव दोनया संवसारान म्हाका जियोंक जाय कसलो तूं रासतलो उपाय म्हजो डॅडी आनी मामी म्हज्या गोपान जाय जेजू तूं जावन आसा मिलाग्रीचो पाय तुजी रोचना तुजी गिरेस्काय तुजे कुरपेचो म्हाका हात लाय तुजे कुरपेचो म्हाका हात लाय तूं आतां डीप गेलो काय म्हणटा रोलान सारको बिकॉज यू द वे यू सिंग आय गॉट लूज बम्स ऑलरायट ओके जयलिटा तुजी सुरवात तियात्रांनी कशी जाली आमच्या गांवान म्हाका खबर आसा डिसेंबरान तियात्र आहलो मिलाग्रिसाचो 108 आनी तेन्ना तेणी गांवांतले भुरगीं म्हण आमकां चान्स दिलो म्हणोंक सो तेणी रिक्वेस्ट केली आमच्या स्पोर्ट्स क्लबान म्हणजे आमची गांवची 2-3 भुरगीं आहा ती कातार म्हणटात सो तांकां स्टेजीर तुज्या तियात्रान हाफ टायम पडटा तेन्ना एक कातार म्हणोंक दी मिलाग्रिस सर अग्रीड आनी तेन्ना हांवें म्हजें ओन कंपोजींग बरयल्लें कातार तें हांवें तेन्ना ताका प्रेजेंट केल्लें आनी तेन्ना तो सगळे आनी तो स्टील सगळे यंग भुरग्यांक वयर काडटा सो तेन्ना तेणें म्हजें कातार आयकलें आनी ही अप्रोच्ड हांव तो तुका आफयत तियात्र काडटा तेन्ना जाल्यार तूं तियात्रान नाचतलें हांवें वय नाचतली वाय नॉट इट वॉज 2016 when he approached me saying this and then as months passed by मागीर तो जुनान तियात्र काडपाचो आहलो तो तियात्र तेजो गो टू हेल आनी तेन्ना ताणें म्हाका फोन केलो तूं आय हॅड कम्प्लिटली फॉरगॉटन ऑनेस्टली बट यू नो वेन दॅट कॉल आय रिसीव द कॉल इट वॉज लायक नेक्स्ट लेवल फीलिंग सो आय लायक I would love to sing so mama म्हज्या बरोबर येताली mama took a lot of trouble dad also to drop me to Margaon for practices stay with me then थिंगासोर मागीर मिलाग्रिसान तेज्या ट्रुपाच्या मेंबर्सांनी म्हाका ट्रेन केलो तेज्या आपणाच्या बरोबर टू टेक अ फ्यू नेम्स पियर्सन आंतोनेट de Maina Creto these are the first people I acted with even the मिलाग्रिस सराची बायल सुनीता they were there okay but I was singing I was only singing and then there was some unfortunate event and then the main actress could not make it so आतां 1-2 वीक कितें आहा तियात्र रिलीज जावपाक ऑलमोस्ट सगळे रेडी जाले कातार बँडाची प्रॅक्टीस एवरीथींग इज हॅपनिंग एंड एक्ट्रेस ना जाले सो हें एवरीबडी इज इन स्ट्रेस एंड यू नो थिंकिंग ऑफ वॉट टू डू दे अप्रोच तूं एक्टींग कोतोलें I said I can try so that तो तियात्र it was a really emotional तियात्र go to hell and
I said I'll try, and I tried the script, and they somehow liked it. Okay. So I played the role, and that tiyat was a really, really super hit tiyat, I can say. Okay. So तेन्ना सावन Then asan magir sogle directorank. सगळे almost. Almost. Oh, currently? Currently, I just finished a term with Sir Rusfans. Now I'm doing a role for Sir Sammy Tavares. Are you still with the band Double R? No, I quit the band a year back, and now I'm in theatre. How do you manage with B.Ed? Okay, that's a tough question. Managing with B.Ed is not easy because theatre गावांनी असो जाल्यार सगळे चडशे सावथाक आसता आमी जाणा. Correct. आनी आमी घरा पावता नॉर्थाची म्हणल्यार जाता 1:30 2 o'clock जाता मॅक्सिमम 2:30. सो दुसऱ्या दिसा उठोन कॉलेजीक वचोंक जाय. कॉलेज म्हजी स्टार्ट जाता 9:30, काबार जाता 5 o'clock. So by the time I come home, like the traveling and all, it's a little hectic. So complete assignments complete karunga jai, lesson plans complete karunga jai. So if you love something, because I love teaching, so I want to be a part of teaching. So, and I want to be an actor and singer also. Okay, So hand in hand. Yeah, hand in hand. So I have to sacrifice here and there and manage things. All right, Remsen, you are a distinction student, if I'm not mistaken. आणि तुवें तियात्र चूज केले. हार्डली थोडी अशी आसता की अहें जाता, बट तुका कित्याक इतलें लायक वाय आर यू सो मच फॉन्ड ऑफ तियात्र कित्याक लागून? म्हजें आदींचसान हांवें तें कांतरां आयकत येयलां धाकटो आसतनासान. आमच्या मामाच्या सायडीन जागोर म्युजिकल शो ते चालूच आसताले. सो हांवें धाकटो आसतनासान ते स्टेजीचेर कांतार म्हटलें आनी ते म्हाका ब्रास बँड म्हणल्यार सारको पिसो जाता, लायक टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इवन तियात्र स्टार्टच्या पयलीं तो पीस मारतात न्हू ते बँड, ब्रास बँड, लायक म्हाका तो डिफरंटूच फील दिता. आय जस्ट लव टू हियर ब्रास म्युजीक. सो स्टार्ट या मागीर आनी कितले तियात्राक नाचला तूं जावं कोण कोणा? स्टार्टिंगूच हांवें किस्तू ते कालांगूट तेच्या थिएटरान हॅपी बर्थडे तेन्ना सुमार हांव आसतलो 6 वर्सांचो. तेणें म्हाका मेन रोल दिलो. म्हज्या मामेचो मामा तो स्वर्गेश किस्तू कालांगूट, तेणें म्हाका मेन रोल दिलो. हॅपी बर्थडे आख्खी स्टोरी म्हाजीच बेस्ड जाल्ली, म्हाजेरूच आहलो आख्खो तियात्र. सो तितून आगुस्ते कालांगूट ते एक्टर आहले त्या हितून. आनी थिंगासर हांवें म्हजें पयलेंच तियात्र तो केलो, फूल फ्लॅश रोल केल्लो हांवें तितून. फ्रॉम दे किस्तू कालांगूट मागीर कॉम्पिटिशन तियात्र गेलो हांव, माथेस मास्करिनस. म्हाका आमी खंय चुकली 2013. तेजे उपरांत क्रिस्पिनो मार्सेलो ते कॉम्पिटिशन तियात्र केलें हांवें. तेजे उपरांत फर्स्ट प्रोफेशनल तियात्र हांवें केलो सेव द दिवाराचो, गोंयकारांच्या पाशें सोंपलें. सो म्हाका थिंगासर एक चान्स मेळ्ळो कांतार म्हणपाक. फ्रॉम गोंयकारांच्या पाशें सोंपलें टू मिलाग्री दे चांदो लेट्स गो. तेजे उपरांत हांवें हेळ केले साल्वादोर आफोन्स, तेजे हेळान नाचलो हांव. तेजे उपरांत मिनीन मारियोच्या हेळान नाचलो. तेजे उपरांत एंडेंदे आंबाच्या हेळान नाचलो. थंय तियात्र हांवें स्वर्गेश कॉमेडियन सेल्वी 8 दीस. Then there was no turning back. Yeah. आणि जायते ऑलरायट सांगता म्हणल्यार इंटरव्यू काबार जातलो. सो ऑलरायट ओके, फुडें हांव तुमकां एकूच क्वेश्चन विचारूंक सोदता. यू बोथ आर डिस्टिंक्शन स्टुडंट आनी हें करियर चूज करप म्हणल्यार आयज काल थोडी जाणां माय बाप आपल्या भुरग्यांक धाडना, बट स्टील यू ऑल आर स्ट्रगलिंग टू कीप दीस कोंकणी अलायव. वाय? कित्याक लागून? आनी फुडें कितें? फुडलें कोणें सांगूंक जायना, बट एज ऑफ नाव at least until we are young, I think we can do as much as we How can. many years you are in theatre? 7-8 years. 7-8 years. And you? प्रोफेशनल तियात्र म्हणटा तूं? प्रोफेशनल आहे कितली वर्सां जाली? प्रोफेशनल 2018, 19, 20, 21, 22, 25 years. Still there is. आणि जायते हांव वचपाचें तुमी फुडें. ऑलरायट ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. जायते पार्टी अशें जाता, बॉडी शेमिंग इज ऑलवेज अ क्वेश्चन फॉर गर्ल्स. Yeah, it is. हाउ मच डू यू बिलीव एंड व्हाट डू यू हैव टू से? I still feel body shaming is a thing and it is happening. Okay, and there's no denying. So as you can see, I am also on a healthier side. So there have been comments, तुझो रोल बरो जालो, बेस्ट केले तू एक्टिंग, सिंगिंग बेस्ट केले, बट मातशें बारीक आसूंक जायलें तूं. And there's no shame in saying that on camera also. But where there is good, there is bad. Correct. That's a part of life. That's how it is. So when people body shame you, see, there are reasons why maybe you cannot go to being the skinny girl that you want, or the healthier girl that you want, or whatever it is, or the type of the body that you want. So people have to say. So it's their job to speak, and they will criticize. But for you, there's no turning back. There's no turning back. I've never turned back. I've never paid attention to it. So. Good. All right. All the very best. And Remsen, निमणे सुवातेर करंटली खंयच्या थिएटराक आसा? करंटली हांव सर रोस्पॉन्साच्या थिएटरान आसलो फॉर द इस्टर सीजन, आनी तो ट्रूप कंटिन्यू करतलो. ऑलरायट ओके, ऑल द व्हेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू ऑल. आनी आतां
सिन्स यू ऑल आर सिंगर्स एंड एक्टर्स टू हांव तुमकां 1 मिनट दिता. विदीन 1 मिनट यू विल हॅव टू कंपोज अ सॉंग ऑन 2 डिफरंट टॉपिक्स. सो युअर टॉपिक इज आताची चेडवा आनी तुजें टॉपिक माय. तयार आसा? लेट्स स्टार्ट. 1 minute, Ramson. You can use a cushion, no? To bag an old man go worry that. Actually, what is so many going? Raha rugi ra. All right. Are you all ready? Yeah. Joylita, start. आधी चेडवा माय पाय कापल्या बी येताली, उठ म्हटल्यार उठ आनी बस म्हटल्यार बसताली. पूण तो काल आतां उरोंक ना, आतां सगलें बदल्लां. चेडवां चोंदरी मारपासून आमची पावली. आधी शिकप तांकां नासलें, देखून गोडो बाबा असले. आतां चेडवां शिकोनात वोगात दोतोर जाली. Wow. Within 1 minute you did it. उशी तुका कितलो टाइम लागता कंपोज करपाक कांतरा? डिपेंड्स. टॉपिक तर म्हज्या आवडीचो आहा जाल्यार हाफ एन आवर 20 मिनट्स. Wow. Ramson, are you ready? Yes. Okay. Start. Mine. गोरबेस्त आवया शेता आपले उशे पोशेता, मेस्ता आसतना ती एक दीस. जातोस ती माय तिका नाका आनी काय, भुरग्याक लागोन कोत्ता जायते सॅक्रिफीस. 9 म्हयने सांबाळले वोजे, माय तुवें मोजे, मोजो घेवन तुवें कुरीस. हांव सांगता हें सोत, माय तुज्या पासोत जावूंक पावलो तियात्रीस. दाळा मोजो कामाक गेल्या उपरांत, मोजो आनी घराचो सांबाळ कोत्ता एकली. दुवेन पासून आसल्यार म्हाका उपाशीनी दायना, दिता फुलना पाकली. काळीज तिचे आबाळार जाता, तोंडी जावून म्हाका येल्यार कोंकली. आयज हें कांतार म्हणटा, तुजे उपकार आठवयता, बागोन म्हजी तोकली. Hats off to you both. एकदम बरें कांतार कंपोज केला. एकूच सांगलो पण तुवें केलो. ओके गुड. तुका कितलो टाइम लागता कांतारा कंपोज करूंक? एक्चुअली डिपेंड्स. कांतार हांव इफ फावट कंपोज करपाक हांव केन्ना सॅटिस्फाय जायना. तुजो मिस्टेकी करेक्ट करून करेक्ट. हय. सो म्हाका खूब बसता हांव सारकें परफेक्ट जायसर, कित्याक रायमिंगाक म्हाका ती सारकी आसोंक जाय, नाल्यार हांव इरिटेट फील जाता. All right, time now to play a rapid fire round. Are you all ready? Yes. Let's start. All right, rapid fire round with Joylita. Are you ready? Yeah. Okay. तू चोड कोणाक टेक्स्ट कोत्ता? Boyfriend. Okay, complete the following. You word तुवें complete कोत्ता पडटली. When I act, I look like. Myself. Okay. Spanish language in एक उतर म्हूण. ¿Qué pasó? What does it mean? What's up? Okay. Why can't we tickle ourselves? Because we know we are doing it. Okay. तुज्यान तुजो हुस्कार बंद करून कितलो वेळ पासून रावंक जाता? Try करू ना. ओके. तुमच्या दोगांय मदें चोड कोण उलयता? Ramson. Look at him. ओके. जरी तो तुका टीव्ही शोआंतलो कसलो एक कॅरेक्टर करूं दिसलें जाल्यार तूं खंयचो करतलें? English TV series. ओके. केन्ना तरी तुवें कितें चोरलां? ना. ओके. Who inspires you? My mom. Camping वा क्लबिंग? Camping. तुका जिमाक वचोंक चड आवडटा वा घरांत वर्कआउट? Gym. ओके. तूं तुज्या बेस्ट फ्रेंडांक कशें मेळ्ळें?
हाय स्कूलान, हाय सेकंडरी स्कूल. ओके. एके वस्तूचेर जाचेर तूं केन्नाच पयशे मोडूंक सोदिना. टेम्पररी हॅपीनेस. ओके. आर यू अ स्पेंडर ऑर अ सेवर? सेवा. तुका दिसता आपल्याक स्ट्रेट केस आसूंक जाय आसले म्हूण? नोप. ओके. बँड ऑर तियात्र? टफ चॉईस. एक कांतार खोर. हांव. ओके. म्हजें ओन म्हणल्यार जाता? ओके. मोगा तुका जायतें सांगचें आसा, पूण उतरां मेळना, कांयच एक सोंस मोना म्हाका. थोड्योच बोडी व्हरून हाडल्या तुका, आयकोन जाता दोशी, सांग आसा तर खोशी तुका. ऑलराइट. तुज्या सायडीन बसला ताका एक कॉम्प्लिमेंट दी. ही हॅज अ क्यूट स्मायल. ऑलराइट. ते सारकें सांगला काय बेस्ट तेका हॅपी करपाचो सांगला? सारकें सांग. ओके. ऑलराइट. ओके. रॅमसन, आर यू रेडी? येस. ओके. तुका चडशें खंय कातार करूंक लायलें जाल्यार तूं खंयचें कातार करता? खंयसरूय तुज्या आवडीचें जें कातार तुज्या तोंडाचेर आहा. ना तो कांतार करीत ना कोणा सांगलें जाल्यार. केन्ना करना? स्टेजीचेरू करता? येस. ओके. फुडें कितें? वॉट इज नेक्स्ट? गो टू साऊथ. फ्रेंच फ्रायज ऑर चिप्स? फ्रेंच फ्रायज. फुटबॉल ऑर सिंगिंग? सिंगिंग. फुटबॉल ऑर सिंगिंग? सिंगिंग. ओके. निमाणें तुका सोशल मिडियाचेर कितें आवडलेलें? फोटो. कोणाचो? क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट. जरी तर तुका एक सेलिब्रिटी लागीं काजार जावं दिसलें जाल्यार तूं कोणा लागीं जाता? कृती सनून. हा? कृती सनून. ओके. म्हाका एक खबर सांग जी तुवें केन्नाच कोणाक सांगूंक ना. ते प्रायवेट. 3 उतरांनी तुजी वडवीक सांग. गेट फ्रेंडली वेरी इजिली. ओके. लायक टू मेक न्यू फ्रेंड्स. 3. रोखडे स्मायल करता. ऑलराइट. 4 लेत्राचें उतर सांग जे जे आन सुरू जाता. जे अल्फाबेटान. जॉन. JOHN. ओके. सकाळी उठोन तूं पयलो कित्याक हात घालता? मोबायल. ग्लास हाफ फुल ऑर ग्लास हाफ एम्प्टी? ग्लास फूल. तुका दिसता तूं एक एक्टिव मनीस ओ एक शांत क्वायट मनीस? एक्टिव. व्हॉट्स अ टॉपिक यू कॅन नेवर शट अप अबाउट? सिंगिंग. ओके. तुवें तुज्या इश्टांक इश्टिनीक आयच्या आमचे मुलाखती वयर कितें सांगलां? ना. ओके. ओके. तुका न्हेसोंक कितलो वेळ लागता? डिपेंड्स. तियात्राक आनी नॉर्मल घरा कडेन खंय वयता जाल्यार. ओके. वन गुड हॅबिट अबाउट जॉयलिटा? शी ऑल्सो गेट्स फ्रेंडली वेरी सून. ओके. तुमी दोगां एकामेकाक लास्ट केन्ना मेवली जावं कितकोन कशी मेवली? लास्ट पयर तियात्राक. ओके. एंड केन्ना जावन तूं तेजो फ्रेंड जालो? हाव वॉज इट? तुमी केन्ना लायक तियात्रांनी सांगतले. भेटली ओ कितें? Known each other for 5-6 years, but we got pretty, like close friends for Rose friends. All right. Okay. Well done. And now it's our final round that we're going to play, and it is called as Feel the Touch. Okay. Are you all ready? Yes. Yeah. Okay. Okay. Feel the touch with Joylita and Remsen. Are you all ready? Yes. कितें दिसता हे पळोवपाक? Mystery box. Mystery box. तुका? Okay. You all will have 30 seconds. 30 seconds भितर एकामेकान गेस करपाक जाय ते कितें पळय तें. So who's going first? Okay. Remsen, are you ready to Yes. give her the clues? Yes. All right. Let's open the magic box. 3, 2, and 1. Here we go. Remsen, तुवें पळोवपाक जाता. And you will have to give her the clues. मध्ये कळना पण. Okay. सांग कितें म्हण सांग तेका. 30 seconds आहा तुजे लागीं. Start. आपूण हांव जिंजरा भाशेन दिसता. शेतान जाता पूण. कोण गा? No. Los कोण? No. हां. What is that? सांग. Come on, Joylita. Why do you feel like potato? No. Remsen, सांग. म्हाकाच कळना ते कितें तें. कितें तें? हांव कणगात म्हूण जाणालो. No. Joylita, come on. No, why does it? No, I thought it was badam that grow No. on the tree. It feels like potato. Tapioca? ना कळ्ळें तें कितें. अरबी ते अरबी हां? ते भाजी ती ते रोस बघ होता पळय तितून घालता ती. ऑलराइट. यू लूज. Yeah. एक गेलो तुजो. आणि रॅमसन, आर यू रेडी? Yes. Okay, it's your time now. Your time starts now.
3, 2, and 1. Come on, Jarita, take a look. You need to feel the object. Yes. Oh yeah, I saw it. You feel it? Okay. It's a part of something. Orange peel. Correct. Correct, Ramson. Okay. All right, Joylita, it's your time now. Are you ready? Yeah. Okay, Ramson. 3, 2, and 1. दोन्ही साइड दाव. किती पुढे सांगते का म्हाका हांव स्प्राउट जाता. मूग. Yes, Yeah? correct. मूग किती मूग गोयचंय गो. मूग. मूग किती I don't fancy. मूग sprout man. All right. Okay. Ramson, are you ready? Yes. आता तुझं turn. So 3, 2, and 1. You can feel the object. I don't know. It's very hard, but. Clues दिला जातात नाही. Oh, I don't even know what it looks like. खावपाची गोष्ट. Nah. मॅग्नेट. No. No. गरम भाजी. गरम भाजी. घरा घालपाची मागीर रोडाक सायडी घालपाची. Okay, time झालं. You are होडी? correct. होडी. No. Covering blocks. Covering blocks. Okay, Joylita, it's your turn. Okay. Ready? Yeah. Okay. 3, 2, and 1. Here we go. Feel the object. Clues. Fruit. Only clues. Yeah. Fruit. Are these plums? सारखे हैं? It feels like plums. Plums. Yeah, it is plums. Hmm. Feels like plums. फटिया मासा. सांग आता. It feels like plums. Correct? Yeah. Almost? Yeah. Not almost. It is. I just had one in the afternoon, so Correct. I know how it feels like. Correct. Okay. Well played. Okay. So wait this time. Okay. Ready? Yes. Ready, Ramson? 3, 2, 1. And here we go. Let me see. Oh. Huh? Sang. To feel good. It's a vegetable. It Cauliflower? Yes. Okay, Ramson. Well done. Well played. Okay. All right. Are you all ready? Yes. Yeah. Last round. आणि ह्या राउंडाक तुम्ही दोघांनी तुवें ए सायडीच्यान हात लावन ते सायडींतल्यान फील करपाचें तेणें आनी तुवें ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ कम ऑन लेट्स स्टार्ट Sauce. व्हाट सॉस Tomato. श्योर Yes. तू कितें म्हणटा Feels like tomato sauce. But करेक्ट 100%. Yes, I am. yes. Okay. Tomato sauce. All right, well played, guys. Joylita and Ramson. It's a tie between you all. So, congratulations. Thank you. आणि कशी लागली तुम्हाला गेम ए टाय न्हू हांव जिखलो. तू जिंकला येस. कहो. माझे 3 झाले. सॉस, कॉलीफ्लावर, तू यात पयलो घायलोलो. एग. All right, well played. All right, it's time to say goodbye, adios, and this is a small token of appreciation from the team Prudent Media. This is for you, Joylita. Thank you so much. And this is for you, Ramson. Thank you. ऑल द व्हेरी बेस्ट फुडाराक तुमकां भरपूर यश आवडटा तुमी भरपूर पोर जोडो आनी आमचे कोंकणी माचे खातीर तुमचो वावर तुमी चालूच दवरो थँक्यू सो मच तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड With Candida.